जशे आमचे शेतकामती भाव हांगासर म्हजे म्हऱ्यान येयल्ले की ते चडशे आमची कोमनिदाची शेतां ओंपतात आनी तांकां अंदू हे फ्लडिंग जाल्ल्या कारणान तांकां आपणाची शेतां ओंपूंक मेळूंक ना. शेतांनी उदक भरलां आनी ते दिसा सीएमान एक स्टेटमेंट केला की हे मॅन मेड डिझास्टर. पूण हो मॅन मेड डिझास्टर जावपाक कारण कितें तें उलोवंक ना तो. हे मॅन मेड डिझास्टर जावपाक कारण एकूच की हो कॉन्ट्रॅक्टर MVR जो बीजेपीचोच मनीस तांणी ही शेतां सगळीं पाड घालून उडयल्या. शेताचे पळय सगळे कान आसा, क्रॉस ड्रेन्स आसा, सगळी ड्रेनेज आसा ती ब्लॉक जावन गेल्या आनी त्या कारणाक लागून सगळी शेतांनी उदक भरलां आनी ही शेतां लावपाकूय मेळना आनी कोणे पळय शेतां ओंपलेलीं ती शेतां आतां कुसोन काबार जालीं जशें आमच्या भावान आतां सांगलां. आतां हांव कितें म्हणटा, जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा की हे कॉम्पन्सेशन लोकांक मेळटलें, हे कॉम्पन्सेशन केन्ना मेळटलें? लोक सध्या सारखे हॅरेस जावन पडल्यात आनी हे पयली फावट न्हू जे आमी हे सरकाराचे नदरेक हाडटा. PWD हायवेज डिपार्टमेंट जो इंजिनियर तारे आहा आनी इंजिनियर विक्टर आहा तांकां कितले फावटी सांगले की बाबा हे पळोवन घेवया. आमी हे पावस येवचे पयलीं तांकां सांगलां की अशें मातशें तुमी पळोवन घेया म्हणून. पूण तांकां हे कोणाकूच पडून वचूंक ना, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक ते सगळे भियेतात आनी कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक आपणाचे पयशे सेव्ह करूंक वो कितें करूंक तो कसलीच काळजी करिना. सो अशें आसतना आमकां सरकाराक आनी एकदां मागणी आसा की मातशें आमचे शेतकामती भावाचे मातशी काळजी करा, तांकां मातशें कसलो तरी रिलीफ दिया. आनी दुसरो मुद्दो जो आसा, हे पळय हायवेचे एक्सपान्शन वायडनींग जालां, ताचे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग जावन तो अवॉर्ड ऑलरेडी जावन लोकांचे सँक्शन जाल्ले कॉम्पन्सेशन ते अजुनूय लोकांक मेळूंक ना. हे जे आतां तो कॉम्पन्सेशन दितलो ते केन्ना मेळटले, 5 वर्सांनी वा 10 वर्सांनी ते आमकां खबर ना. पूण हे जे कॉम्पन्सेशन येयल्ले आसा थ्रू द सेंट्रल गव्हर्मेंट एक्विजिशन ते तरी आमच्या लोकांक दिवन तांकां कसलो तरी रिलीफ दिवचो म्हणून आमकां एक विनंती आसा सरकारा कडेन. देव बरें करूं. सरकारान ऑलरेडी अनाउन्स केलें न्हू की फार्मरांक हे दिता म्हणून, कॉम्पेन्सेट करता म्हणून. तेच हांव कितें म्हणटा, अनाउन्स केला ती खबर खरी, कित्याक सीएमान त्या दिसा सायटीन अनाउन्स केला. पूण म्हाका कितें आसा की हे केन्ना जातले? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, PWD हांकां खूब फॉर्मेलिटीज आसा. तुमी जाणा गव्हर्मेंटाच्या एपार कशें ते. आनी हे सध्या एडमिनिस्ट्रेशन सारकें कोलॅप्स जालेलें आसा. सो हे केन्ना मेळटले ते आमकां कांयच खबर ना. पूण आमकां मागणी आसा सरकारा कडेन, हे कॉम्पन्सेशन शेताचे जे एक्वायर जालां आनी जे सँक्शन जावन आयलां गव्हर्मेंटा कडेन ते तरी लोकांक पावयात म्हणून. कितले शेतकार आतां गिरीन एफेक्ट जाला बिकॉज ऑफ फ्लडिंग? आमकां ती सर्वे करची पडटली. पूण खूब शेतकार फिगर कितको? ऑल द fields, 80% of the fields in Giri are flooded now. And all the flooding is because of this highway work going on. Today, everybody is talking about man-made. तो man-made disaster, तो कॉन्ट्रॅक्टराचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान कितें काम केलां हे लोकांची सफरींग कमी करपाक ते गव्हर्मेंटान सांगचें. सायडीन खेती मंत्री म्हणटा आमी खेती वाडोवपाक लोकांक प्रोत्साहन दितले, लोकांक मदत दितले, आनी दुसरे सायडीन शेताची वाट लावन लोकांची शेतां पाड घालून उडयली. थँक्यू. रायट. Government has to catch hold of that contractor, and we want to know how many times the government has issued a notice to that contractor for sloppy work, for bad workmanship, and doing all these type of illegal things of dumping the debris in the field and not giving people relief. वो पयलो सीझन न्हू, 3 वर्सां जाली. आयक, 3 वर्सां जाली की हे अशें चलता. आनी गव्हर्मेंट एवरी टायम म्हणटा ओनू ते रस्तो रेडी जातलो. ते काय सध्या रेडी जावपाचे ना, ते सगळे मॅस जाल्ले आसा. आनी सांगला तेचे एरिये भायर आनीक तेंच्यांनी रिकवर केल्या, कितें हाडून हाडून डंप केला थंयसर. ते मातशें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें.
नाव सांग. हांव सदानंद पालयेकर. हे आमची गिरी क्रॉसाक आनी गिरी हांगासर सगळे शेतां आमची आहात उदकान बुडल्यान सगळीं आनी ती शेतां न्हू आमकां कांय करूंक मेळना. आनी ती शेतांचे कॉम्पोजिशन आहा ते हेणी सांगला सीएमान सांगला कितें आमकां दिता म्हणून. ते केन्ना दितलो आमकां. दुसरें सीएम जी आमची कॉन्ट्रॅक्टराची हे काम करतात ती सगळी माती हाडून शेतान भरल्या. ते उदक वचना. ते उदक सारकें जाम जावन जाल्लें आहा. तेतून आतां शेतां करूंक गेलो शेतां कांय जायना आनी कांय करूंक मेळचेंय ना. आनी आतां ते पयला ते गव्हर्मेंटान सँक्शन करता तो केन्ना करता आनी केन्ना ते आमकां कांय कळना. तेन्ना ते जाता तितले बेगीन. आनी दुसरें आमचे जे कॉम्पोजिशन हायवे रोडाक गेला पळय त्या रोडाचेर आमचे कॉम्पोजिशन येयल्लें आहा ते आमकां अजून कांय दिवंक ना. ते मातशें बेगीन दिवचे इतलेंच. तर भाऊ तुम्ही शेतां लायिल्ली काय लावपाची शेतां लावपाचे आहात. पूण लायिल्ले तुम्ही काय काम चालू केल्ले. लायत थोड्यांनी केल्या थोड्यांनी करूंक ना. थोडे करतात पूण ते अजून कांय ना तेतून. ती सगळी आतां कुसली उदकान.